नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. पिवच्या उदकाची समस्या सुटून जावन अस्नोटी ग्रामपंचायतीत धरणी. न्याय मेळना जाल्यार रात्रीन सुद्धा ग्रामपंचायतीत कार्यालयात रावचो निर्णय. कारवार. मनशाक जीवन जगते जाल्यार मूलभूत सुविधाची अत्यंत गरज आसा. तितूंत मुख्य म्हणल्यार उदक, रस्तो आणि विद्युत. या मूलभूत सौकर्यापासून मनुष्य जीवन जगूक शकना. या तिनांतले मुख्य म्हणल्यार पिवचे उदक. तेच उदक ना जावन आठवडो म्हयनो जाल्यार व्यवस्था ना जाल्यार लोकांक परिस्थिती कितें जातली हेजो विचार करूंक जायना. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बऱ्याच भागात पिवच्या उदकाची खूप कमतरता आसा. ग्रामपंचायत वतीन उदकाचे नळ व्यवस्था आसात, पण काही भागात 3-4 दिवसांन उदक येता. केन्ना केन्ना आठवडोभर उदक सप्लाय जायना. हेच बद्दल ग्रामपंचायत पीडीओक कारण विचारल्यार समर्पक उत्तर मेळना. ग्रामपंचायत सदस्य, अध्यक्ष आणि सदस्यान हेच बद्दल निर्णय घेवचे म्हूण तेमचेर घालता. गेल्ल्या सोमाराक अंबेवडाचे 70-80 निवासी 4 दिवस पर्यंत उदक ना जाल्ल्यान आक्रमक भूमिका घेवन ग्रामपंचायत कार्यालयात धरणेक बसतले म्हणटरे ताबडतोब रिक्षाचेर टाकयेंतल्यान 16 घरांक उदकाची व्यवस्था केली. आज सावंतवाडा निवासी वामन आचार्य हेमी 25 ग्रामस्था वतीन उदका साठीर 3.5 म्हयन्याच्यान ग्रामपंचायत कार्यालयात हेलपाटे मारते आसात. अखेर आज मंगळवाराक ग्रामपंचायत कार्यालयात धरणेक बसून तेमी हेजे पयलीं ग्रामपंचायतीत लिखीत अर्ज दिवन उदक पुरवणेची मागणी केल्ली, पण तेमकां आश्वासनां वचून कांयच मेळ्ळें ना. अखेर ग्रामपंचायत अध्यक्षा कडेन तेमकां लिखीत उत्तर मेळ्ळें की सोमाराक उदक मेळटलें म्हूण. ते सुद्दां ओमती कळशार उदकच जालें म्हूण आज मंगळवाराक सकाळी अस्नोटी ग्रामपंचायत कार्यालयात वामन आचार्य हेमी धरणेक बसून ठाम निर्णय केला की जो वेळपर्यंत घरच्या नळात उदक येना तो वेळपर्यंत अस्नोटी ग्रामपंचायत कार्यालयात हलना असो तेणे निर्धार केला. पण ग्रामपंचायत पीडीओ, अध्यक्षा किंवा सदस्य हेमी कोणीच हेजी रात्रेन सांजेचे 7 पर्यंत कोणीच काळजी केली ना. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या बातमीदारान जेन्ना 7 वाजताना प्रवेश केलो तेन्ना ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष श्याम नायक हेमी कार्यालयात येवन तेमचे कडेन सादिलो संवाद असो. तुमगेले नाव कितें? म्हगेलें नांव वामन बाबू आचार्य, अस्नोटी सावंतवाडा. आज तूं हिंगा पंचायतीत धरणे बसला. तुगेलो विशय कितें आसा? म्हगेलो विशय म्हळ्यार असो, जलनिर्मलाचे उदक 3 ते 3.5 म्हयने जाले उदक सावंतवाडा म्हळ्यार अस्नोटी ग्रामांत सगळे कडेन बंद आसा. 3.5 म्हयने जाले. हां. तुमी पंचायतीक कळयलें ना? पयलीं कळयलें ना हांवें, म्हळ्यार तोंडी तेचेर गेलो. हां. तेच्या नंतर हांवें एप्लिकेशन दिलां. तर तुमकां पंचायतीन ताका उत्तर कितें दिलें? काय दिलें कांयच दिलें ना. ना. उदक केन्ना येतालें म्हूण कांय सांगलें ना. मागीर तोंडीच खूब दीस मागीर येचेर रावलो. तेचो रिप्लाय तेणी कसलीच दिल्ली ना. मागीर आज कित्याक बसलो तर तूं कसलेच दिलें ना जाल्यार? हांव गेल्या शुक्रारा बी बशिल्लो. मागीर? गेल्या शुक्रारा बदल तेन्ना म्हाका तुमी आश्वासन दिलें. ते बी तोंडीच आश्वासन दिलें? हय. ना, हांवें एप्लिकेशन दिवन बशिल्लो तेन्ना म्हाका तोंडी आश्वासन दिलें. कितें म्हणून? शेनवार आयतार थांब आनीक तुका सोमाराक आमी उदक दिवची वेवस्था करतात, नाल्यार तूं जाय तो निर्णय घेवं शकता. हे तोंडीच आश्वासन दिलें? हय, तोंडी. तशें म्हूण तूं परत आज बसलो? पीडीओ मॅडमान सांगलें म्हाका आनी अध्यक्ष मॅडम. मागीर तेज नंतर सोमार पर्यंत केलें ना तेमी? ना. तुमकां तूं उदक ना? तशें म्हणून घेवन आज हांव मागीर निर्णय अटल निर्णय घेतलो. कितें म्हणून? जो पर्यंत मागीर घरा कडेन सावंतवाडा नळांतल्यान उदक भायर पडना तो पर्यंत हे ऑफीस सोडून वचना. तूं त्या ऑफिसा हिंगाच रावतलो? हय. आज रात्रीन बसतलो? हांगाच जेवण जेवलो. हेजेर तुका पंचायत अधिकाऱ्यान किंवा कोणी मेंबरान, सदस्यां, अध्यक्ष, उपाध्यक्षान काय सांगलें ना? ना, कांयच सांगलें ना. पर्यंत कसलेंच सांगलें. सर, तुमी उपाध्यक्ष? हय. तुमगेलें नांव कितें? श्याम दत्ता नाईक. वामन आचार्य हिंगा पंचायतीत उपोशना बसला. तो उदक दिलें ना 3.5 म्हयने जाले म्हणटा. तुमची बाब खबर आशिल्ली? ही विशय खबर आशिल्लो? हय, खबर आशिल्ली. मागीर आज पर्यंत उदकाक कितें अडथळो येयलो? बोरवेल नाशिल्ले तेमगे माडच्या तेमगे येवच्या तेमगे लेट जालो. 3.5 म्हयने पर्यंत? 3.5 न्ही, ह्या 8 दिसा भितर भरूंक मारलो. न्ही, तो 3.5 म्हयन्याच्यान सांगता. तो विशय सांगता हांव. 3.5 म्हयन्याचे म्हणल्यार तो आतां बसचे म्हणल्यार एक आठवड्या भितर हे जालो तेगे. तो बसलो जालो, पण तो 3.5 म्हयन्याच्यान तुमकां कळयलें म्हणटा उदक ना म्हण घेवन. हे दिले ताणें सगळें आमकां दोनी एका बगतोडा लायनीक आनी हेका भितर दोनी हेका तशेंच जालां. पण 3.5 म्हयन्यांत तुमी कितें योजना केली? एक उपाध्यक्षा नात्यान तुमी सांगा पळया. आतां बोरींग 4-5 कडेन मारीक आसा आतां. 3.5 म्हयन्यांत 5 कडेन बोरींग मारले? मारलात. फक्त बोरींगच मारले? बोरींग मारले. उदकाची वेवस्था केली ना? बोरींग मारले
तो आज तेगेली मशीन सगळं येऊन पावलं घरी तो फाल्यां भितर घालून घेवन फाल्यां सांजे म्हणल्यार वता दिता हे उदा जाल्यार तुमकां दिसता उदा दितले अशें म्हण फाल्यां मेळटले फाल्यां सकाळी हे केल्यार सांजे मेळटा म्हण पयले बी अशेंच तोंडी आश्वासन दिलें म्हणटा तो हेजे बद्दल तुमगेलो कितें अभिप्राय आतां मशीन सगळें येऊन पावले तेगेले पयलीं येवन पावच पयलीं तुमी सांगिल्लें दितले म्हणून शुक्रारा म्हाका रायटिंगा बरोवन दिला रायटिंगात बरोवन दिला हे आतां सांग तूं रायटिंगात तुका बरोवन दिल्लें आसा म्हळ्यार सोमाराक तेणी उदक दिता म्हणून तेणें फोन केलो हा. उपाध्यक्षाक हा. आनी त्या नंतर तेमी आपूण सोमारा येवन ज्या परिस्थितीत सांज पर्यंत सोमाराक उदक हे तुमकां रायटिंगात दिला तेणी सांगलें म्हणून हें बरोवन दिवन अध्यक्षान सही केला उपाध्यक्ष सर तो म्हणटात की तुमकां रायटिंगात दिल्लें आसा म्हण घेवन तुमी आनीक तेजी अंमलबजावणी जाली ना हेजे बद्दल तुमगेलें मत कितें आसा म्हणल्यार तेतून तो बोरवेल हाडू गेल्लो तेगे ते चलयेन हात तीत काडटात हां हात काडटाना ती 2-3 दीस मंगळूर उरलो तो हां ते नंतर काल ते हे जावन घेवन काल वचून उबे वचून येतना आज येवन पावले तेगे बरोबर आज हो वामन आचार्य व्यक्ती हो केन्ना पंचायती बशिल्लो हे तुमकां खबर आसा हिंगा एक आसा म्हाका 1 वस्तान बशिल्लो हय. 1 वस्तान आतां पर्यंत तुमी कितें निर्णय घेलो तुमी हिम दोगूय जाण पिडो आनीक आमगे सेक्रेटरी हेंगे गेले कारवार ऑफिस आशिल्ले हां. तेंचे बजेटाचे कितें हे म्हाका ते थोडे 5 घंटे सुमार म्हाका कळयले 5 घंट्या पयलीं तुका काय कळयत ना कोणी ना, ना. हे आतां तुमकां 5 घंट्यार कळ्ळें हय. सर आतां वामन आचार्य म्हणटा की आपूण आतां हेंच्यान उदा येवच्या पर्यंत उठना असो आपणाक ठाम निर्धार म्हणटा हेजे बद्दल तुमगेलें मत कितें आसा तुमी तुमगेले अध्यक्ष म्हणा PDO म्हणा किंवा बाकी सदस्य म्हणा तुमी कॉन्टॅक्ट करून तुमी अशें कितें उलयल्लें आसा एक विचार विनिमय केला अशें म्हणटा हांव ते आमगे सेक्रेटरी कडेन उलयला हां तो म्हणटा तो बी येयलो तो बोरवेल घालचो बी तो फाल्यां सकाळ पासून बसयता फाल्यां सांजेच्या वता पण तो म्हणटा की गेल्ले वेळा बी अशें आश्वासन दिल्लें अशें म्हणटा बरोवनूच लिखीत दिल्लें म्हणटा आश्वासन दिलें म्हण आतां मशीन येवन पावले हां मशिनरी येवन पावले हय. आनी हितूंत कितें जालें काय म्हळ्यार भाई नाशिल्लो 3 ते 3.5 म्हयने खूब त्रासा आसात आमगे शेजारी हां आनी मागीर भाजीवाले तर खूब त्रासा म्हळ्यार कितें ते लोकांक भाई कडेन गेल्यार तेंका उदक दिना हां कित्याक सगळ्या कडेन उदक कमी आसा कोणा आशिल्ल्या लोकां कडेन तेन्ना ते अजिबात भाई नाशिल्लो तेन्ना खूब तेम त्रासा आसा हेजेर वरिष्ठ संबंधित अधिकाऱ्यान किती निर्णय घेवचो हे तेमी ठरवचे हेजेर ग्रामस्थाले लक्ष आसा कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173 एडमिशन सुरू आसा नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 गाडयेक उजो लागून लाखो रुपयाचे नुकसान सोमारा राती अनुमड घाटाचेर टाटा कंपनीच्या KA 22D 1544 या गाडयेक उजो लागलो आणि गाडी जण खाक जाली ताका लागून गाडयेचे लाखो रुपयाचे नुकसान जाले ही गाडी खानापूर तालुक्यातल्या लोंढा हांच्या आफताब हेमगेल्या मालकीची असून पणजीच्यान न्यूज पेपराची रद्दी घेऊन येत असताना ही घटना घडली घडणुकीनंतर फोंडात उदनेवयच्या दळा कडेन संपर्क साधलो पूण कर्नाटक वाठारात ही घडणूक घडिल्ल्यान तेमी घटनास्थळार पावूंक शकले ना नंतर खानापूर उदनेवयच्या दळाक संपर्क करून तेमकां आपत पर्यंत वेळ जावन गेलो आणि गाडी जण खाक जावन गाडयेचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले रानडुकराच्या मासा नावान घरडुकर आणि सुण्याले मांस विकिल्या आरोपाचेर 3 जाणांक अटक कुमटा रानडुकराच्या मासा नावान घरडुकराचे आणि सुण्याचे मांस विक्री केल्याचो आरोपाचेर 3 जाणांक ताब्यात घेतला ही घटना अंकोला तालुक्याच्या वळले गावात वास्तव्याक आशिल्ल्या रामप्पा दुर्गप्पा शरलकोप्पा 43 वर्ष मनोज रामप्पा शरलकोप्पा 18 वर्ष आणि हुबळी निवासी विनोद गंगप्पा चंद्रवळी हेमका पोलिसांनी ताब्यात घेतला हेमी मोगटा अरण्य प्रदेशात रानडुकर मान विकच्या तयारीत असताना अरण्य संरक्षणाधिकारी प्रशांत कुमार आणि तेमगे टिमीन हेमचेर छापो घालून तेमका मुद्देमाला सकट ताब्यात घेतील आसा जाल्यार आरोपीन दिल्ल्या जबाबा प्रमाणे तेमी लोकांक दिल्ले मांस रानडुकराचे घरडुकराचे काय सुण्याचे हेजेर सखोल चौकशी चल्ला
सत्य कितें ते चौकशेनंतरच कळटले. कुमटात स्क्रॅप अड्ड्याक अचानक लागलो उजो. कुमटा कारवार तालुक्याच्या कुमटा शहराच्या एक स्क्रॅप अड्ड्याक अचानक उजो लागून मोठो अनाहुत घडलो. हो उजो न्हिवूंक कुमटा अंकोला होन्नावर अग्निशामक दळाचे जवानान हरसाहस करून उजो निवयलो. घटनास्थळार लागींच वास्तव्याचे घर आशिल्ल्यान जास्त काळजी घेवची पडली. बाशा शेख या व्यक्तीलो हो स्क्रॅप अड्डो आसून कुमटा पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.